आयज आमी डायरेक्टर जनरल डॉक्टर नागोजियाय तेका आमी मेळले आनी आमी जे गोंयचे आनी इंडियेचे फिशरमॅनाचे पर्सपेक्टीव आमी ह्या डायरेक्टर जनरलाक सांगलेले आसा आनी आमी हे जे पळय टेक्स्ट पळय आसा जे WTO फिशरीज एग्रीमेंट करपाक सोदता तितून स्मॉल स्केल फिशरीजाची डेफिनेशनूय ना. सो आमी ते हायलायट केलेले आसा आनी आयज आउट ऑफ 163 कंट्रीज 70 कंट्रीजान ऑलरेडी एग्रीमेंट फॉर फिशरी सायन केलेले आसा. इंडिया इज लायकली टू सायन दी एग्रीमेंट, पूण हे एग्रीमेंट सायन जालें जाल्यार फ्यूल सबसिडी, नेट सबसिडी, फिश सबसिडी हे सगळे बंद जातले. सो आमी मागता आमचो ऑनरेबल कॉमर्स मिनिस्टर पियुष गोयलाक की हे जे आमचे बारीक फिशरमॅनचे मुद्दे जे आसा ते ह्या WTOक मांडचे आनी कोणाचे प्रेशरा अंडरान फाटी घेवचे न्हू, कित्याक ही सबसिडी सगळी बंद जाले जाल्यार हे बारीक नुस्तेकार पळय आसा आमी ते सगळे सोंपतले. कित्याक हे भायले बातमे मागीर चायनीज पोर्ट हे सगळे व्हडली इंडस्ट्रियल फ्लीट ते येतले आनी आमचे सगळे नुस्तें वतले आनी आमकां बारीक नुस्तेकारांक कांय नासतलें.